लुकाचें शुभ वर्तमान. जशें नोवाच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोवा तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवनासलो. त्या म्हणसर परालो आयलो आनी ताचे वरवीं ती सगळी नाटक जाली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या आनी गणगणाचो पावस पडून ताचे वरवीं सगळ्याचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशनवी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाटसार आसतीत आनी ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसतीत तांणी पाटी वेचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता ती आपलो जीव इबाड करतली आनी आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचयतली. हांव तुमकां सांगता, ते राती दोगां जाणां एका हांतरुणार न्हिदलोलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दांत्यार दोलून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. तांणी जेजू लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोदें आसत थंय गिदूय एकवटतले. देवाचें उतर हें.